सुर्गीच्या बाबा वंदन तुका साष्टांगी पडून नमन करता तुजो मोग ओळखून आर्गां दिता तुजो शब्द आयकून तयार आसा तुजो मोग ओळखून आर्गां दिता तुजो शब्द आयकून तयार आसा देवाच्या पुता वंदन तुका मारयेच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुजो मोग ओळखून उतर दिता काळजांत हांव तुजो फाटलाव करता तुजो मोग ओळखून उतर दिता काळजांत हांव तुजो फाटलाव करता मोगाच्या आत्म्या वंदन तुका पापाच्या देण्या दुलो पावण्या तुजो मोग ओळखून तुका पळयता आमचे सैम तुका उक्तें करता तुजो मोग ओळखून तुका पळयता आख्खें सैम तुका उक्तें करता बाबा भयणीनो नमन तुमकां आत्म्याचे कुरबे बापा मुखार जेजूच्या नांवान जमतल्यांची इश्टागत आमची वाडूं सदां जेजूच्या नांवान जमलोल्यांची इश्टागत आमची वाडो सदां स्वर्गीच्या बाबा वंदन तुका साष्टांगी पडून नमन करता देवाच्या पुता वंदन तुका मारयेच्या भुरग्या आमच्या बाबा मोगाच्या आत्म्या वंदन तुका बापाच्या देण्या दुलो पावण्या देवाच्या पुता वंदन तुका भोव पवित्र संस्कारान देवाचो पूत जिवो जेजू हाजीर आसा हे सांजे जेजूशी येवन ह्या जायत्या देण्या पासत आमी ताका आयज आर्गां दिवया सगळ्या देण्याची जोर आमचे पासत तो व्हांवयता देखून हे सांजे ह्या भोव पवित्र संस्कारा मुखार आमी हाजीर जाल्या तेन्ना ताका वंदन ताका दिनवास ताका महिमा सगळ्या काळजान सगळ्या मनान विश्वास धरून ह्या भोव पवित्र संस्कारा मुखार ह्या वेळार आमी हाजीर जाल्या खरो जिवो जेजू खरो देवाचो पूत खरो जिवो सोडवणदार ह्या उंड्यान ह्या पवित्र संस्कारान आमचे मदें हाजीर जाला ताका पळयोवन ताका सासपून ताका बघून आमच्या ओतरेक उल्हासांनी ताका पोरनिपाट नमस्कार आमी करुया ह्या वेळार आमची नदर ह्या भोव पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूचेर दवरून
सत मानुया ओय, होच तो खरो जिवो जेजू, हो म्हजो सोडवणदार. ह्या आमच्या सोडवणदाराक सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या बळान, सगळे सोबतेन परनिपाट आनी नमस्कार आमची मान बागावन करुया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. आयज हे सांजे जेजूशी येवन तूं कितें करूंक सोदताय? खऱ्या जिव्या जेजूशी येवंक आमकां मेळ्ळलो सोयेग घेवन आमी आयल्या. जायती मागणी, जायती विनंती, जायते दिनवास, जायते प्राचीत आमकां करपाचें आसा. हो जिवो जेजू जो आमचे मुखार ह्या वेळार हाजीर जाला आनी आपल्या हाजीरपणान तो आमचें जिवीत पवित्र करता, देण्यांनी भरता, आमचें जिवीत बापाक उबारता. ह्या आमच्या सोमयाक आमची भजवण चालू दवरुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची नदर भोव पवित्र संस्काराचेर दवरून खऱ्या जिव्या जेजूक आमच्या दोळ्यांनी अणभवूंक प्रयत्न करुया. जेजू, तुजें दर्शन ह्या भोव पवित्र संस्कारान म्हाका दी. न्हयच फकत उतरांचें पूण खऱ्या अणभवाचें. लॉर्ड, लेट मी एक्सपिरियन्स यू in the most blessed sacrament at this very moment. आमची नदर ह्या भोव पवित्र संस्काराचेर दवरून हो अणभव घेवया. Jesu, 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 Jesu. शांतीची तुझोर आमचे भितर, शांतीची तुझोर आमचे भितर, सदांच ती वावदी वावदी दवर, सदांच ती वावदी वावदी दवर. जेजू, 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 जेजू. काळजाची शांती आमची ही शक्ती, काळजाची शांती आमची
शक्ती तिसराक ती आमकां तूं दी तिसराक ती आमकां तूं दी जेजू 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 बापाची शांती आमचेर रोखोय बापाची शांती आमचेर रोखोय झुजाची मोडा उबोय झुजाची मोडा उबोय जेजू 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 शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय सासनाचे शांतीक पावोय सासनाचे शांतीक पावोय जेजू 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 शांतीच्या रस्त्यार आमकां चलय सोम्या तूं जावन आसा शांतीचो कुंवर तुजो पाटलाव करूंक आमी सोदता सोम्या गुडेक आमचे मदें आमचे भितर उर्बा आसलेले मनीस भोव थोडे आमचे भितर जाणवाय आसलेले मनीस भोव थोडे तरी पुत्यान शांतीन तूं आमकां आपयताय तुजें आमंत्रण शांतीतायेचें आमी एक पावटी तुजो पाटलाव करूंक विचार केल्या उपरांत परतून फाटल्यान वळून पळय नाका अशें तूं आमकां म्हणटाय कित्याक तेन्नाच की आमी सर्गीच्या राज्याक आमी फुडें पळयलें जाल्यार पुर्ते कशें जातलें तुज्या राज्या खातीर दिसपोटी वावरूंक आव्हानां जायतीं तरेकवार मनीस आमचेर नदर दवरतात वेगवेगळे मोनाचे वेगवेगळ्या विचारांचे आपल्या वाद्याचे देवचाराचे विचाराचे आडगान चिंतात तसले शांती आमचे भितर आसूं दी सोम्या तूं शांतीची जोर मेल्ली मनशां कशी आमकां करूंक दिवं नाकाय कित्याक मेल्ल्या मनशांनीच आपल्या मेलेल्यांक मातयेक लावचो आमी तुज्या बोडान
तुज्या जिवान जिवाळ मनशां सोम्या आमकां दिसपोटी जिवी दोरको मिसाच्या बलिदानान तुजें उतर आमकां जागयता सोम्या काय बरीं उतरां तूंच म्हाका सोम्या हाक मारूं नाका म्हज्या बापाची कुशी सदांच करूंक म्हाका तयार कर आमच्या जिवितान बापाची कुशी कितें तें आमी ओळखूं आमच्या जिवितान कितें आमी करता आमच्या जिवितान तयार आसा ना हाचेर बोर घालूंक तो आमकां उलो मारता आमच्या बापाची कुशी हीच की आमी तुजे सोबें रावंक कित्याक तूं जावन आसाय शांतीची जोर म्हज्या बापाची कुशीच की ताचें राज हांवें संवसाराक विस्तारूंक म्हज्या बापाची कुशीच की म्हज्या दुस्मनाक हांवें बोगसूंक म्हज्या बापाची कुशीच म्हजी व्हडवीक म्हाका आसा ती पदवी बोडाय घर सांडून तुजो पाटलाव तूंच म्हाका सोम्या हाक मारताय देखून सदांच तयार रावंक म्हाका करपाक म्हज्या बापाची कुशी हांवें समजून घेवन म्हाका तूं पाव सोम्या म्हाका तूं तुजो आदार दी सोम्या तुजी उतरां सासणीक जिविताची 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 तूं म्हाका सोम्या हाक मारूं नाका म्हज्या बापाची सदांच कुशी आय म्हजी उतरां चल तांच्या मार्गार अशें तुजें घर खोडपार बांदून काड अशें तुजें घर खोडपार बांदून काड सोम्या तुजी उतरां सासणीक जिविताची सोम्या तुजी उतरां सासणीक जिविताची सोम्या तुका आर्ग आनी दिनवास आयच्या दिसा जायतें बरेपण आमी तुजे कडलें भोगलां ह्या दिसांनी
तूं आमचे बरोबरूच आसाय. आमकां मागण्यांक थीर करून तूं दवरताय. सायबा, असोगताय आमची जायती, आडकोड्यो प्रश्न जायते तुज्या मोगा कडली आमकां पयस करतली लक्षणां जायतीं दिसून येता दुनिया. पूण तुज्या उतरान तूं आमकां सांबाळटाय. सुखान तशें दुखान तूं आमचे बरोबर आसाय. आमचे असोगतायेन आनी आमचे घोटायेनूय तूं आमचे बराबर आसाय. देखून आर्गां तुका दुनिया. तूं आमकां शिकयत आसाय. तुज्या उतराचेर पातयेवन चलता तो केन्नाच सांडूंक शकना दुनिया. कसलेंय वादळ मोड येवं, केदेंय व्हडलें कांड जावं, सांडटाशें दिसों तूं आमच्या हाताक धरून उबारताय. तुज्या उतराक जो कोण पाडो दिता तो सदांच जैतिवन. संवसारी नदरेन घडी जायते पावटी हारलोसो दिसत, पूण तुज्या उतराचेर जो कोण पातयेवन चलता आपलें लुकसण पळयना, पूण तुज्या उतराक पाडो दिवप हेंच पळयता तो सदांच जैतिवन. आमकां कळनासतना वा आमकां समजनासतनाय दुनिया तुवें जायतें बरेंपण आमकां फावो केलां. दुनिया जेन्ना आमचें आख्खें गोंय खेरीत भाशेन एके भाशेन उचांबळायक पावयिल्लें आसा, भोव करून जे आमचे सरकारी निर्णय जाल्ले आसात वो जे प्रयत्न चल्लेले आसात तातूंत ह्या सगळ्या घुसपागोंदळान आमी घडये सांडूंक पावता अशें दिसता. उचांबळाय जाता, राग येता, दूख जाता, बेजेसांव येता, पूण तुज्या उतरान दुनिया तुवें आमकां घट दवरल्या. आमी पडटा अशें दिसता, असोक्त जाता अशें दिसता, तेन्ना तुवें आमकां भरवशाची किरणां दाखयल्या. ह्या दिसांनी भोव करून जे इल्ले इल्ले निर्णय आमच्या सरकारी मनशांनी घेतल्यात तातूंत इल्ली इल्ली किरणां भरवशाची आमकां दिसती पडल्यान दुनिया. देखून आमी खुशाल जाता, तुका आर्गां दिता, दिनवासता. आनी जरूय थोड्या वेळाची खुशी आमकां अशी दिसत. आयज इल्लो बदल घडला, फाल्यां कितें करतले हाची जाणविकाय आमकां ना दुनिया. तरी आसतना जे निर्णय बारीक बारीक दिसती पडटात ते तांचे न्हय, पूण तुझे. तूं आमचे मागणें आयकताय आनी तुजी खुशी ह्या तुज्या मनशां वरवीं तूं करताय म्हण आमी विस्वास दवरता दुनिया. आमच्या विस्वासाक आधार दी, आमच्या भावार्थाक मजबूत कर. कितेंय जावं आमकां तूं सांडूंक दिवचो न्हय, आमचें गोंय तूं सांडूंक दिवचो न्हय, गोंयकाराक सांडूंक तूं दिवचो न्हय, आमची सृश्टीक तूं सांडूंक दिवचो न्हय, तुजे रचनेक दुनिया तूं सांडूंक दिवचो न्हय. हो विस्वास आमचो आनिकूय घट कर आनी ह्या विस्वासान आमी जिवंक आनी आमच्या मागण्यांत थीर रावंक दुनिया तूं आमकां फावो कर. आमी करता त्यो चुकी दुनिया
आमी पयस करूंक तूं आमकां कृपा दी. आमी करता त्यो चुकी दुनिया आमकां समजूंक आनी ओळखून घेवंक तूं मजत कर. आनी आमच्या चुकीचेर जैत व्हरून तुज्या जैतान जैतिवन जावंक दुनिया तुज्या उतरांचो पालो आमकां दी. सोम्या तुजी उतरां सासणीक जिविताची. सोम्या तुजी उतरां सासणीक जिविताची. आयक देवा उदोर गे तुज्या काळजां. उतराक पाळो दी बापाच कुशी कोर. जोर अशें करशी तूं कोरेंच बागी. कोरी जाणवाई कोरी वडवीकी. कोरी जाणवाई कोरी वडवीकी. सोम्या तुजी उतरां सासणीक जिविताची. सोम्या तुजी उतरां सासणीक जिविताची. सोम्या तुजी उतरां सासणीक जिविताची. Your words, Lord, are spirit and life. Then let us ask ourselves, why many times during our good times as well as bad times do we not go to God? Why do we leave God behind? Many times in our lives, the words of God are written in the Bible. We hear it during Mass, during the readings, but we do not apply it in our lives. Instead, we go towards false comforts. So let us ask God today to develop in us a desire to be closer to Him, no matter what happens. Help us to look forward to the future and to keep trusting His guidance. How? By reading the Bible, by taking part in the Rosary, by attending Mass and applying in our lives whatever we learn from here. Amen. सोम्या तुजी उतरां सासणीक जिविताची. सोम्या तुजी उतरां सासणीक जिविताची. या जगान तुजो
Jevon mesor nui Odor devara Shanti baupon Mog sogliach shibudai Kya bain sugudyen Itlo tukaba Kya bain sugudyen Itlo tukaba Sumya tuji utra Sasnik jivitaji Sumya tuji utra Sasnik jivitaji Tuka dinwas, tuka moima, tuka arga dunia. कितलेंय संवसारान बरेपण दिसती पडलें जाल्यार तें घोडये तोखपाचें न्हय पूण तुजीं उतरां दुनिया सासनां तोखपाचीं तुजीं उतरां दुनिया जिवीत दिवची ह्या वेळार तुजें उतर आमचे लागीं उलय तुजें उतर आमच्या कानाचेर सादय तुजें उतर दुनिया आमच्या काळजांत रिगोय तुज्या उतरान आमकां घोटाय दी तुज्या उतरान आमची मनाक उजवाड दी तुज्या उतरान आमची पावलां चलय Would be followers of Jesus. As they were going along the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. To another he said, Follow me. But he said, Lord, first let me go and bury my father. But Jesus said to him, Let the dead bury their own dead. But as for you, go and proclaim the kingdom of God. Another said, I will follow you, Lord, but let me first say farewell to those at my home. Jesus said to him, No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. कोणूच नांगराक हात घालून फाटल्यान पळयता तो म्हज्या आनी म्हज्या बापाच्या anxieties, our own worries keep us aloof from the Lord's call, who says time and again, follow me. We become people who have no life, no vigor, people who are fragile, that at the thought of difficulties, hurdles, at the thought of being rejected, at the thought of being reprimanded by others, being looked down by the haves, we think our reputation will go down. But the Lord says, follow me.
He still wants us to follow. He calls us. How could we think even of not following Him, not opening our hearts to His call, not being receptive to what He is doing for us? Again, the Lord says, in spite of all the troubles, in spite of all the rejections, in spite of all the ups and downs that you encounter, follow me. If you have put your hand for the plowshare, and in turn look at the back, you are not worthy for the kingdom of God. Are we those who always think? Are we always with a divided heart and mind? Do we compromise? Is our mind set on the kingdom of God? Is our heart divided between worldly pleasures, worldly riches, and the heavenly kingdom of God? The Lord again reminds us and says, follow me. Could we take a moment, look deep inside us? What are those things that keep us attached? What are those moments that we don't want to listen to the voice of God? What are those values which the devil in turn is ready to flood us with, so that we follow all those that glitters, all that glitters we follow? The Lord is calling. The Lord is again and again after us, because He wants us to establish His kingdom. He wants us to grow in His kingdom. He wants us to be there for His kingdom. Make us worthy, Lord. Give us the courage. Give us the strength. Give us the humility to understand, to be receptive, to open our hearts and glorify You, and to be in Your kingdom. Follow me, leave your home and family, leave your fishing nets and boats upon the shore. Leave the seeds that you have sown, leave the crops that you have grown, leave the people you have known, and follow me. The foxes have their hole and the swallows have their nest, but the Son of Man has no place to lie down. I do not offer comfort, I do not offer wealth, but in me all happiness be found. The foxes have their holes and the swallows have their nest, but the Son of Man has no place to lie down. I do not offer comfort, I do not offer wealth, but in me all happiness be found. Follow me, leave your home and family, leave your fishing nets and boats upon the shore. Leave the seeds that you have sown, leave the crops that you have grown, leave the people you have known, and follow me.
Leave the people you have known and follow me. Leave the people you have known and follow me. ह्या वेळार ओगेपणान तुजी नदर जेजूचेर दवर आनी सगली तुजी विनंतीची मागणी ताच्या पांयाशी हाड. Let all your petitions come to his feet right now. Yes, be sure he listens to you. विश्वास दवर तो आयकता. देखून सांग, भियेनासतना सांग, लॉस धरिनासतना सांग, दुबाव नासतना सांग, माग आनी तूं घेतलोय. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. सुदैव जावं देव, सदैव जावं देव, सुदैव जावं देवाचें बो पवित्र नांव, सदैव जावं देवाचें हो पवित्र नांव, सुदैव जावं जेसू नीज देव आनी नीज मनीस, सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सुदैव जावं जेजूचें नांव, सदैव जावं जेजूचें नांव, सुदैव जावं जेजूचें बो पवित्र काळीज, सदैव जावं जेजूचें बो पवित्र काळीज, सुदैव जावं जेजूचें बो ओमळीक रोगोत, सदैव जावं जेजूचें बो उमळीक रोगोत, सुदैव जावं जेजू बो पवित्र आनी साक्रामेंतांत आल्तारा वेल्या, सदैव जावं जेजू बो पवित्र आनी साक्रामेंतांत आल्तारा वेल्या, सुदैव जावं देव आत्मो सांत बुजवणदार, सदैव जावं देव आत्मो सांत बुजवणदार, सुदैव जावं देवाची माय बो बाग्योन तांकवार मारी, सदैव जावं देवाची माय बो बाग्योन तांकवार मारी, सुदैव जावं मारयेचो पवित्र आनी कोतावीन गोर सोंबो, सदैव जावं मारयेचो पवित्र आनी कोतावीन गोर सोंबो, सुदैव जावं मारयेचे अनोदवंत कुडी ओतम्या सयत स्वर्गा व्हरोण, सदैव जावं मारयेचें अनोदवंत कुडी ओतम्या सयत स्वर्गा व्हरोण, सुदैव जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय, सदैव जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय, सुदैव जावं बाग्योन सुसे मारयेचो बो निर्मळ पोती, सदैव जावं बाग्योन तुजे मारयेचो बो निर्मळ पोती, सुदैव जावं देव ताच्या बोडव्या आनी भोगतांताय, सदैव जावं देव ताच्या पोडवी आनी भोगतांताय. Argatuka, Argatuka, Argatuka Somia. Argatuka, Argatuka, Argatuka Dunia. Tuve makarotzloe, tuzo mogorcha. Maka posluj, tuji zakri korcha, tuve maka vizluj sasna suka paucha, tori maka pavonuj, sumya maka pavonuj. Argatuka, Argatuka, Argatuka.
सोमिया अर्गा तुका अर्गा तुका अर्गा तुका दोनिया